This program is brought to you by Shyam Shetye, Anant Lakshmi and Sons Ventures Private Limited and Shetye Group. Shetye Group, a dream home for every Goan. Just imagine. नमस्कार, श्याम शेटिये, अनंत लक्ष्मी अँड सन्स व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि शेटिये ग्रुप प्रस्तुत जस्ट इमॅजिनाच्या या भागात तुमचे स्वागत मित्रांनो. Just imagine. रोहन बाब, ऋषी सुनक ऑफ इंडियन ओरिजिन बिकम्स UK PM. It is a plan. प्लान? किसका प्लान? मोदी जी का प्लान? झाले हा, तू सामको भाजपामय झालो. You know, like it's November now starting and vodka is like already a Flavor of the season. with Sprite. नाही सांग, रस आमलेट बी खाल्ली तुवें गाड्यार. काय मागीर तूं ते गाडेकाराक कितें म्हणटा? बरें केलें म्हणून. अशें म्हटलें काय तुमी आनी इल्ली ग्रेवी घालता न्हू? सनबर्न करुया मरे अंदू. करुया. डान्स करुया मरे सनबर्नाक. करुया. म्हाका याद जाता रोहन बाब, तुमी एकदां एसेंब्लीन अशें वॉशिंग मशीन बीन म्हटलेलें. I don't want to go in the past. ओके काय नजो, बट वन थिंग, वॉशिंग मशीन वॉशीज एवरीथिंग. Not everything. हां, पाय पुसणे, बाणशिरे, वी डोंट वॉश इन वॉशिंग मशीन, आय नो डॅट. एक सजेशन तुमी म्हणजे तुमच्या कडच्यान जाय, सरकारान रोड टॅक्स कसो घेवपाचो, वसूल करपाचो. गाडयो आडावन. नवीन आयकन समतत हांवें सांगला रोड टॅक्स आतां गाडयो हाडून घेवपाचे. आमी हांव सामको त्रासान पडलो, फोडान पडलो. हे कितें रे त्रास मरे, अशें तुमकां केन्ना दिसलें? टुरिझम खातें हातान घेतकर जाता असले दीस जाता. म्हणून नाका तें खातें मरे कित्याक निलेशान काडले दीस PWDन. आतां हांवें दीस काडल्या. तुमी दीस काडल्या, हांवें राती काडल्या. तूं आज गोंयकार आसा जाल्यार तूं कलंगूट वता काय मोर्जी वता काय खंय वता? एज अ गोवन इट सेल्फ. गोंयकार शक्यतो बिचार वचपाचें अवॉयड करता आयज. तूं बिचार समज गेलो, तुका हॉकर्स मेळटात, बाकीचे मसाज इलिगल करपी मेळटात, तरेतरेचे मेळटात. आनी एक गजाल मेळटा, टाउट्स. you just name it and you get it. Not everything. From boxing bouts to tackling touts. What a journey, what a journey. बरे खंयच्या बिचार वचूं? तूं आज कलंगूट वच. हो आतां मायकल लोबोचेर मांड तुजा. प्रश्न येना न्ही आतां. ओ सॉरी, हांव विसरलोच न्ही. आतां तुमी फ्रेंड न्हू, तूं आनी मायकल लोबो. वाह री राजकारण, वाह. Just imagine. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. Just imagine. मित्रांनो, एलॉन मस्क भाईन ट्विटराचो कारभार शुक्रार 28 ऑक्टोबरासान हातान घेतलो कितें, आनी पयल्या दिसा तेणी आपल्या CEOक फायर केलो मरे. फायर केलो म्हणजे कामा वयल्यान काडलो. तुमकां दिसता फायर केलो म्हणटकीर भरले, अरे पयलो दीस ट्विटराचो तशें न्हू तें. हें कितें, आमचो मंत्री गोविंद गावडे एलॉन मस्का परस 10 पावलां फुडें. खूब हुशार. गोविंद गावडेन खूब पयलीं म्हणजे एलॉन मस्काच्या खूब आदीं गव्हर्मेंट ऑफिसान धाड घाली विथ द इंटेंशन की फायर करतलो म्हणून सगळ्यांक. खंय पळय कितले पयलींच चिंतप. तशें कांयच जालें ना त्या दिसा, पण पळोवया कितें जालें एक्झॅक्टली. एक्चुली गोविंद गावडे मामलेदार ऑफिसान गेल्लो, ती शाहजहानाची कितें फायल बीन चुकोन टेंडराची बीन आसा बिसा जाल्यार कितें ती पळोवपाक या म्हणजे विजयाच्या हाताक जर ती फायल ताच्या पयलीं लागत जाल्यार नश्ट केल्या बरी न्हू ती फायल. अशें म्हणून गोविंद गावडे गेल्लो मामलेदार ऑफिसान फोंड्या. गोविंद गावडेक ते शाहजहान आनी टेंडर कोणें सांगलां आसतलें रे?
ते शाहजहान म्हटलें पळय एसेंब्लीन तेन्नासान पळय जी लागल्या पळय फाटल्यान तेज्या म्हाका दिसता मरे ते गोविंद गावडेन मरे म्हटलां खरें तोंड तेजें पण बरोवन कोणें तरी ताका दिल्लें आहा तें अशें म्हणून हे अशें एडवायजर मरे चुकीचे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं चौं चौं सास किस किस की चका चिक चौं चौं सास किस किस की चका चिक नायक नहीं खलनायक हूँ मैं. गोविंद बाब आयज तुमी एक्झॅक्टली हांगा कित्याक येयल्ले? आपले हे पळय येदो व्हडलो गदर केलो मामलेदार ऑफिसान आनी हँडपंप कित्याक उमटिलो तें याद जायना. क्या सनी देओल बनेगा रे तू? गोविंद गावडे CM सावंत विश्वजीत राणेन आनी जाय त्या आमदार मंत्र्यांनी अशें मरे अचानक सरकारी कार्यालयांक ऑफिसांक अशी अचानक धाड घालून अशी दाखयल्या. पण म्हणजे आपूण सुद्दां नायक पिक्चरांतलो अनिल कपुरा पेक्षा कमी न्ही अशें दाखोवपाचो प्रयत्न केला खूब जाणांनी. पण कितें सांग गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अचानक रेड मारपी तो पर्रीकर रे तेजी सर कोणाक ना. पर्रीकर जेन्ना पळय गव्हर्मेंट ऑफिसांनी अचानक भेट दितालो धाड घालतालो पळय कितें ऑरा आसतालो तेजो कळटलें सगळें हे सगळें भुरग्यां मरे तेज्या फुड्यान. जस्ट इमॅजिन. विजय बाब यौवन अवस्थेतली धोक्याची आणि नाजूक वर्सां खंयची? 17 ते 21. 16B धोख्याचे वर्ष हा विजय बाब. अगर 17 से 21 धोखे का साल है तो 16B भी धोखे का साल है. अच्छी बात है. एकदा लग्न बी झालं काय जवानी इज ओव्हर. सारखे सगळे खबर आसा तुका? हे ISLचे पास आहा जवानीचेर उलयता मरे तूं आनी ISLचे पास दी म्हटल्यार तुजी जाप ना न्हू. केस टू केस पळय आनी दी पास. सगळ्यांक न्ही म्हणिना केस टू केस पळय. म्हाका दाखया मरे सुटकेस खंय आहा. सुटकेसाचो ओल्ड हॅबिट्स डाय हार्ड. म्हाका एक सांग विजय बाब दिवाळी विदाउट DJ दिवाळी नायट नरकासूर दिवाळी नायट विदाउट फुगोट्यो इज पडत नाशिल्लें मरे. अरे नरकासुराच्या बड्डेक लागले बेश्टेत थोडे. सुदीन ढवळीकर इतिहासान नरकासुराचो एंटीडोट म्हणून वळखलो गेलो वयतलो. एक सांग हे नरकासूर बी स्पॉन्सर करता पळय हे कोण तरी हे स्पॉन्सर करता? आमदाराचो कोण सारको लागींचो चमचो. ओ म्हणजे तू सुद्धा एक आमदार. कळ्ळें तुका न्ही? कळे विजय बाब याद आसा तुमकां एकदा तुमी मोबायल फोनाचेर असो हात मारलेलो पळय. सो तें दॅट इज द हिस्ट्री ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना. विजय सरदेसाय रिफ्युजीस टू रिएक्ट ऑन अर्लियर मोबायल फोन स्लॅपिंग केस. बरें आहा तें हेडींग दिसपाक बरें दिसता. विजय बाब म्हाका सांग आयज तुका खंयचो प्रश्न चड सतायता म्हणजे रातचो न्हिदोंक दिना? पणजे कित्याक बुडटा पावसान? अरे तुका पणजेचें कित्याक पडलां? तूं तुजें पळय मरे अशें बाबूश तुका म्हणू शकता. आतां चाय समोश बी कितें हाडपाक लाय आनीक कितें. जस्ट इमॅजिन. Sanskriti Interior Studio, brought to you by Anant Lakshmi and Sons and Shetye Group. Sanskriti Interior Studio and Hello Florist. Samruddhi Lifestyle, Pen de Franc, Porvorim, Goa. Call us on 9028 186699. जस्ट इमॅजिन. मित्रांनो पयलींच्या टायमार सभापती जावप म्हटल्यार विधानसभेचें कामकाज वेळे मर्यादेन कशें चलप हें इतलें टेन्शन आसतालें.
आताच्या टायमार सभापती जावप म्हटल्यार वेळो अवेळी रातचे 2 फांतोडेर 4 केन्नाय आपयता तेन्ना धांवत विधानसभेन येवची तयारी दवरची पडटा कित्याक केन्ना 8 जाण 10 जाण 4 जाण भितर येत सांगोय ना न्हू सभापतीक न्हिदलेलो आसतना उठोन सुद्दां धांवपाची अशी परिस्थिती तवडकर बाब खूब फावटी पळयला आमी हे 8 जाण 4 जाण 10 जाण भितर येता पळय तेन्ना राती स्पिकर सराकूच जागरणां मारची पडटा ह्या फुडें तुमी ओवरटायम बी घेया बेश्टे एसेंब्लीन सकाळचे 4:30 मेरेन रातचे 2 मेरेन कित्याक विशय समाज सेवा तडकर बाब काणकोणा कितें नवीन खबर सांगा न्ही काणकोण सारको भाग पळयल्यार अत्यंत सुंदर प्रदेश आसलो म्हणजे एका तालुक्यांत तशें म्हणजे बीच मेळना आनी एका समुद्र मेळना दोंगर मेळना तर तसो काणकोण आसा आनी खोला बीच निसर्गाचो अप्रतीम चमत्कार अरे एका सायडीक सायें उदक मदीं रेंव आनी दुसऱ्या सायडीक खारें उदक खोला बीच काणकोणा खबर आहा न्ही हे काणकोणा रिशफल आय मीन कॅबिनेट रिशफल केन्ना नवीन मंत्री आनी खातें वांटप करपाक मातसो खूब कळाव जाता पण ताका एक गती मेळपाक जाय कशें आमी तेंच म्हणटा मातशें फास्ट करा तुमकां अशें दिसना हे शहाजहान प्रकरणान गोविंद गावडेक खूब त्रास केले त्रास जावं दी पण त्रास जाल्यार सुद्दां जे आसा न्ही एक शहाजहानाचें प्रकरण आमकां कितें शिकयता सांग शहाजहानाचें प्रकरण आमकां शिकयता की कोणाची बिलां कोणाच्याय नांवार फाडप नासता पेडगांवचे शहाणे म्हजो गांव आनी तो म्हजो गांव आसा अरे तुजो गांव काणकोण म्हणटालो मरे तूं तुजो गांव पेडगांव ओके परत मेळया पण तें ओवर टायमाचें याद दवर बेश्टे 4 मेरेन 2 मेरेन बीन कळ्ळें तुका मातशें सांग Just imagine. सूर्यग्रहण पळोवपाक ल्हान व्हड सगळे उमेदीन मिरामार बिचार जमले मित्रांनो ते आसा मुख्यमंत्र्याक सुद्दां वो मोहाचो क्षण आवरलो ना मोहाक बळी पडले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी सूर्यग्रहण पळोवपाक गेले मिरामार बिचार बालिशपणाचो कहरच केलो जणू सूर्यग्रहणाच्या दिसा डायरेक्ट सूर्याक पळोवपाक सोदतात कितें आनी कोणला रे काँग्रेसींतलो बीजेपीन येवपाक सोदता बी आयकूय हे एका दोळ्यान पळोवया हे पळय हे चश्मा घालून ल्हान आसतना छोटा चेतन पळयल्लो हांवें धवे धवे चश्मा पे आरशाचो चश्मा हो चश्मा खरो बरो आसा हो घरा व्हरता चश्मा उतारो फिर देखो यारो दुनिया वही है चश्मा पुराना गिरण गिरण पिठाची गिरण कशी आसतली लोक म्हणून कितें गव दळपाची गिरण ती पिठाची न्हू हे सगळ्यांक सांगले गेले वतले पीठ दळले गेले वतले Just imagine. मित्रांनो आमकां गिरण लागच्या पयलीं कल्टी मारया कितें म्हणटा फुडल्या आठवड्यात मेळया आनी एक नवो एपिसोड घेवन तो मेरेन तुमचो मित्र परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं शुभ दिपावली परत एकदा आनी बरें सुशागाद खूब केअर घेवन आरामसे गाडी चलया कायदो पाळा इतलेंच देव बरें करूं थँक्यू Just imagine.